जोसेफ दे लिगोरी आनी अन्ना कवलिएरी हांच्या 7 जाणां भुरग्यांपैकी सान अल्फोन्स मालघडो. भुरग्यापणार हर एका वर्सा तो आपल्या बापयसुवें फलाण्या धार्मीक घरांत रेतीर करतलो. असं मान्य देण्यांनी भरलेलो आनी बुद्धवंत जावन असल्या ताका 16 वर्सां प्रायेर कानून शिकपान दोतोर सनद लाभली आनी तुर्तान तो यशस्वेची मेटां काडी लागलो. पूण 27 वर्सां प्रायेर ताणें ताची वृत्ती सांडली आनी मागणे आनी माया मोगाच्या कामा मुखांत्र देवाची कुशी समजूंक सोदी लागलो. उरबेस्त तशे मोवाळ जणवाये भरीत आनी वास्तवीक जावन आसलो तो सदांच देवाची कुशी जाणा जावंक सोदतलो. अशें 1070 3 आनी 2 नोव्हेंबर 9 भागी सडवंदाराचो रेदेमतोरीस मेळ घडलो आनी 20 वर्सांभर नेपल्स प्रांत्यांत पैंगकन प्रसंग आनी रेतुर्यो दिवन जायत्यांक ताणें भावार्थाक परिवर्तन केलें. 1070 आनी 2 अल्फोन्साक सा अगाता देई गोलो म्हळ्यार ल्हान नेअपोलितान दिएसिसीचो बिस्प केलो. 1070 8 आनी 7 जुलय 18 अल्फोन्स मरण पावलो. 1816 सप्टेंबर 15 पापा पियूस 7व्यान ताका भागेवनपणाक आनी 1830 आनी 9 मे 16 पापा ग्रेगोरी 16व्यान ताका सांतीपणाक उबारलो. 1870 आनी 1 मार्च 23 पापा पियूस 9व्यान ताका पवित्र सभेचो दोतोर म्हूण परगटलो. सा अल्फोन्स नैतीक देवशास्त्र शिकयतल्यांचो आनी कुमसारा आयकुप्यांचो पात्रोण जावन आसा.